नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो. फुडल्या वर्सा सावन 9वेक सीसी लागू. गोवा शिक्षण बोर्डान घेतलो निर्णय. 9वे खातीर सीसीचो नियाळ घेवंक नेमली खासा समिती. सीसी टप्प्या टप्प्यान चालीक. गोयच्या मायनिंगा वेले निर्बंध उठोवंक पुराय यत्न. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे उतर. Orders are expected in the Goa mines. The idea is to get iron ore mining back on its feet. काणकोणा गांवडोंगरे बायलेक मारली गोळो चिरून. श्रीमती गांवकाराक सोदतालो वाडो. बलात्काराचोय दुबाव. नानोंचे जंगलात मेळ्ळी कूड. पुलीस नाशिल्ल्यात जमा. पूर्व प्राथमिक इंग्लिश शाळांनी अनुदान दिलें ना जाल्यार परत आंदोलन. अनुदान फकत कोंकणीकूच कित्याक? फोर्साचो प्रस्न आनी धमकी. आनी पॅक बॉटल्स रिटेल सेल करपी लिकर शॉपांक रातचे 9 मेरेनूच सोरो विकपाक मान्यताय. फांतोडे वेली बार्रां रातचीच बंद. सरकाराचो आदेश चालीक. खबरो विस्तारान. गोवा बोर्डान सीसी म्हणल्यार कंटिन्युअस कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इव्हॅल्युएशन पद्दत लागू करपाचें थारायलां. फुडल्या वर्सा सावन ही पद्दत 9वेक लागू जातली. शिक्षणीक मळार म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा करपाक बेरेस्तारा गोवा बोर्डाची वर्सुकी आमसभा जाली. बसकेंत हो निर्णय जालो. सीसी चालीक लावंक शिक्षकांक प्रशिक्षण दितले. बसकेंत बोर्डाच्या वांगड्यां सयत आमदार सुभाष फळदेसाय आनी लव मामलेदार आशिल्ले. शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाण प्राथमिक आणि माध्यमिक भुरग्यांक 8वी मेरेन सीसी लागू केल्या. हे पद्दती प्रमाण भुरग्यांच्या शिक्षणीक प्रगतीचो नेमान आणि सेगीत नियाळ घेतात. 8वी मेरेन भुरग्यांक नापास करपाक मेळना. आता शिक्षण मंडळ ही पद्दत 9वेकू टप्प्याटप्प्यान लागू करता. There was discussion on introduction of CC, the continuous comprehensive evaluation for 9th standard from next year. A committee has been formed and they will give a report. And we will definitely implement continuous comprehensive evaluation for our standard 9th from next year. या खातीर बोर्डान आदलो मुख्याध्यापक मारियो कोर्दोचे मुखेलपणाखाला खासा समिती नेमल्या. शिक्षण हक्क कायद्यान घालून दिल्ले सीसी आनी भुरग्यांक 8वी मेरेन सक्तीन पास करपाचे पद्दतीत देफेत आसा म्हूण शिक्षण मंत्री पर्रीकारान हे पयलींच मुद्दो काडला. हे फाटभुंयेर सीसी आतां 9वेक लागू जाता. पर्वरेच्यान दिनेश करपे. लोखणाचे मीन आनी निर्गतीची संद आसतना आयचे अर्थीक परिस्थितीत मायनिंग बंद दवरप परवडना. केंद्र सरकाराक हाची पुराय जाणीव आसा. सुप्रीम कोर्टान गोंयच्या बाबतींत आज मेरेन दिल्ल्या आदेशाचो फेरविचार जावचो म्हूण केंद्रीय मीन मंत्रालय पुराय यत्न करता अशें अर्थमंत्री पी चिदंबरमान म्हणलां. कर्नाटकांत निर्बंध सदळ जाल्यात तशेंच यत्न गोंयच्या मायनिंगा खातीरय चल्ल्यात अशें ताणें उलोवन दाखयलें. रुपयाचें देविल्लें मोल आनी अर्थीक परिस्थितीचेर तो दिल्ली मिडिया कडेन उलयतालो. रुपयाची घसरण सुरू जाल्ल्यान भारताचे अर्थव्यवस्थे मुखार सध्या मोठें संकट उप्रासलां. आतां देशी उद्योगांक नेट हाडप सोडून सरकाराक पर्याय ना. सरकाराची सगळ्यांत पयली नजर आसा ती मायनिंग आनी स्टील उद्योगाचेर. अर्थव्यवस्थेची उदरगत जाग्यार हाडटले जाल्यार मायनिंग बंद दवरप देशाक परवडपाचें ना हें अर्थमंत्री चिदंबरमान स्पश्ट केलें. What steps are being taken, I think the Ministry of Mines will be better placed to say, but I understand that they have moved or will move the Supreme Court to relax some of the orders passed earlier. I think orders have already been relaxed in the case of the Karnataka mines. I think some orders are expected in the Goa mines. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत रुपया घसरत गेल्ल्यान भारतातले देशी उद्योगांक जाग्यार हाडप सोडून दुसरो पर्याय ना. केंद्र सरकाराक हाची आतां चडच गरज दिसता. केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरमान ही गजाल दिल्ली मिडियाक उलोवन दाखयली. And we are unnecessarily stalling power projects and leaving them stranded. Another example is iron ore. Huge iron ore deposits are lying on pit heads. And we have to find a way to export that iron ore. At least the fines have to be exported. And we have to restart iron ore mining. How can any country become an industrialized country if it does not make steel? And the iron ore that has been mined already, that which can be used in domestic steel mills must be sent to the steel mills, and that which has to be exported has to be exported.
मिनाचे निर्गतीचेर ड्युटी देंवोवपाची वा वाडोवपाची हाचेर सध्या 2 गट आसात. हो विशय सध्या केंद्रीय कस्टम्स आनी एक्सायज बोर्डा कडेन आसा. There are two views, and we have got representations from both groups. One pleading that export duty should be cut. The other pleading that export duty should not be cut. The matter is being examined in the Central Board of Excise and Customs. आयचे परिस्थितीत अर्थव्यवस्था जाग्यार हाडटले जाल्यार उण्यांत उणें आयात करप आनी चडांत चड निर्गत करप हें केंद्र सरकाराचें धोरण. मायनिंग बंद जाल्ल्यान सध्या केंद्राचें बरेंच विदेशी चलन आनी देशी येणावळ बुडल्या. हे निमतान केंद्र सरकाराक परत मायनिंगाची याद जाल्या. अर्थव्यवस्थेचे मंदीत घडये गोंयचे कायदेशीर मायनिंगांक बरे दिसय येत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काणकोणा गांवडोंगरे एके बायलेक गळो चिरून मारली. नांव श्रीमती गांवकार. 2 दिसां सावन पत्तो नाशिल्ल्यान घरची आनी वाडो तिका सोदतालो. सकाळीं नान्या जंगलांत तिची कूड मेळ्ळी. तिचो गळो कापला. कूड आनी कपड्यांची अवस्था पळयल्यार लोक बलात्काराची शक्यता उक्तायतात. तिच्या फाटल्यान पूत आनी धूव आसा. गांवडोंगरेचो सरपंच म्हणटा असली कर्मां थंय घडतच आसतात. पुलीस आसून नाशिल्ल्याच जमा. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.